वेर्णा पुलीस स्टेशनांतले मॅनपावर स्टोरेज बेगोबेग पयस करची अशी मागणी रॉक्झिनो डिसोजा हांणी वेर्णा पुलीस इन्स्पेक्टर आनंद शिरोडकर हाका केल्या. मंजूर केल्ल्या 110 पदां मदली 34 पदां रिती आसात आनी स्टेशनाची जबाबदारी सांबाळपा खातीर फकत 76 कर्मचारी उरल्यात. वाडपी येरादारी आनी पुलीस स्टेशनाचे व्हड कार्यक्षेत्र हाका लागून हो उणाव हुस्को आसा अशें डिसोजा हांणी सांगले. तशेंच मॅनपावर गरजेचे नव्यान नियाळ घेवपाची मागणी केली आनी बिर्ला जुवारी नगर चौकीचे पुराय पुलीस स्टेशनांत रूपांतर करपाचो विचार करची अशी मागणी त्यांनी अधिकाऱ्यांक केल्या. हांवें प्रेजेंटेशन केलां, सबमीट केलां ऑन 19/8/2026 आनी हांवें केलां तें हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉ. प्रमोद सावंत, बींग ही इज ए होम मिनिस्टर. आनी दुसरो IPS ताका केलां, मागीर IAS ताकाय केलां, मागीर सुप्रिंटेंडंटाकूय केलां आनी आमच्या MLAकूय केलां. हें कित्याक लागून केलां? जेन्ना हांव बींग एज अ सोशल वर्कर ऑफ वेलसां पाली, सो हांव जायते फावटी हिंगा येता पुलीस स्टेशनाचेर आनी पुलीस स्टेशनाचेर येता आनी दुसरे केन्ना केन्ना म्हाका थिंगा प्रॉब्लेम जाता लोकांक, हांव पुलिसेक फोन करता. सो ते सांगता आमकां पुलीस ना, आमकां पुलीस शॉर्टेज अशें तशें सांगताय. सो हांव पुलिसेचें कांय उलोवपाक सोदना, ते बरें काम कोताय, जायते एवॉर्डूय मेळ्ळे वेर्णा पुलीस स्टेशनाचे. पूण हांव सांगूंक सोदतां कित्याक हे ऑथॉरिटीक आनी तुमकां हांवें डिटेल सबमीट केलां, सबमिशन दिलां आनी तेजे फॅक्ट्स घायले. आतां हे जे आतां आज पासून 2026 हांवें हे 20 वर्सां आदले हें कितें म्हणटाय तें आज पासून न्यू रिअसेसमेंट हिंगा हे वेर्णा पुलीस स्टेशनाचे ह्या अधिकाऱ्यान केलो ना. हांव चॅलेंज जाता कित्याक तेंकोडे हें पळय आहा स्ट्रेंथ तेंगे हिंगा आहा टोटल 110, आउट ऑफ दॅट 76 आहाय. पूण आतां हिंग चोवपा येयले आनी थोडे आहाय, थोडे लिव्हीन वयताय, थोडे ट्रान्सफर जाले आनी हिंगा 76चे हे वेर्णा पुलीस स्टेशन येद व्हडले हितू फॅक्टरी आहा, इंडस्ट्री फॅक्टरी आहा, वेर्णा ही फॅक्टरी आहा, हितू पॉप्युलेशन आहा. आनी आमी चोयताले तेन्ना हिंगा पयले डिसिजन घेतलोले आनी आमचो CM सर डॉ. प्रमोद सावंताकूय खबर आहा हिंगा सांकवाडे हिंगा जुवारी नगर पुलीस आउटपोस्ट आहा थिंगा फूल फ्लॅज पुलीस स्टेशन घालपा केल्लें. तेची कांय खबर ना, फायल पेंडींग आहा. सो हांव ह्या गव्हर्मेंटाक विचारूंक सोदितां, इतले पुलीस शॉर्टेज आसून हे हिंगा वेर्णा पुलीस ही आख्खी 2 इंडस्ट्रीज आनी आख्खे लोक तांकां कितकोन तेंच्यान सर्वीस दिवपाक जाता. हाल्यां तरी आमी तरी सर्वीस दिना, आमी पुलिसेचेर उलयता. सो हितून पुलिसेचेर उलोवन फायदा ना, उलयतलो अधिकारांचेर उलोवपाचें. आनी हे अधिकार हांवें आज दिले ते भाशेन हांव चोयतां हे अधिकार केन्ना पासून ह्या जाग्यार घातले कित्याक दीज आर द मेन पर्सन हे पुलिसे हें चोवपाचें. आतां हें हांवें कित्याक दिलां? सी हांव मिडियाचेर सोन दाखोवपाक सोदीत कित्याक दीस इज ऑन द रिकॉर्ड. हें हाल्यां रिकॉर्ड आहा. हांव कितें तरी कोता जाल्यार हांव बेश्टो बायट दिना, हांव ऑन रिटर्न दितां. कित्याक हाल्यां तरी कितें जालें I can file PIL on this department, on these persons who are responsible person, authorities. These are the authorities. And हे authorities हे इतले करूनय तो ते घेयनाय. हांव आनी मिडियाचेर सांगतलो की दे आर द फेलर. आतां इतले तुमी ब्रिज कोताय, इतले डेव्हलपमेंट कोताय. सो दीज आर द इम्पॉर्टंट इश्यूज. हे लोकां सेफ्टीचे. सो लोकां हेल्प करपाचे. ह्या इश्यूचे तुमकडे स्टाफ तर इतलो शॉर्ट. इट इज शेम आमच्या गोंयांत आमकां लॉज हे ऑथॉरिटी. आनी म्हाका दिसता हें एप्लिकेशन तेंच्या हातांत पावतकूच तेणी ताबडतोब हेचेर एक्शन घेवपाक जाय आनी तेन्ना ताका व्हॅल्यू आसतलो. सो हांव मागतां, हांव हिंगा आतां चोयलो जाल्यार हिंगा कितलो लोक येता हे वेर्णा पुलीस स्टेशनाचेर. पूण तरूय बी हिंगा लोकांक जायते भाशेन फॅसिलिटी ना. हाल्यां चार्जशीट करून तेणी भितर दिवपाक जाय. सो सपोज ताका स्टाफ ना, इट वील बी पेंडींग. सो हेका लागून हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान
प्रेसाकडच्यान आज हांकां कोडोवपा लायता कोडोवपा हांवें प्रेस केला आनी हांवें कॉपी हांवें PI कॉपी दिल्या जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बाबा हांवें हें केलां एज अ सिनियर सिटीजन सो आज जेन्ना सिनियर सिटीजन आमचो वावर कितें समाजाक कितें मुखार व्हरपा जाता तें हांवें वयलां सो मुखार वयलें काम त्या अधिकाऱ्यांचें आनी हे अधिकार तर फेल हांव आनी प्रेस घेतलो आनी सांगतलो हे आहाय पळय ते लोकांचे चिन्नाय ते फकत आपल्याचे पर्सनल लागून ते आहाय सो हे तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव आज प्रेस घेवपाक सोदतां म्हणून कितें आतां रिएसेसमेंट हो जो म्हाका मेळ्ळा हो पयलींचो हो जाय तो पयलींचो हो कितल्या वर्सांचो हो आतां रिएसेसमेंट कितें रिएसेसमेंट कितलो लोक जाला हे कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सीक कितलो लोक जाला आनी आतां आमचे ज्वारी नागार एक आउटपोस्ट आहा कोर्तालीं एक आउटपोस्ट आहा आनीकूय कडेन आउटपोस्ट आहाय ह्या आउटपोस्टाचेर ज्वारी नागार खाली 2 पुलीस आहाय एक कॉन्स्टेबल दिसता म्हाका केन्ना केन्ना गेले जाल्यार ते बंद आसता सो ते आमी सायडी वयता आनी खूंय वयता सो ह्या आउटपोस्टाक पुलीस दिवपाक रिचार्ज दिवपाक कोणाची ड्युटी ही आउटपोस्ट कित्याक आयले ही लोकां सेफ्टी लागून आयले कोर्तालीं आउटपोस्ट वचून चोय ज्वारी नागार आउटपोस्ट मेन ज्वारी नागार इंडस्ट्रीज आहा कितलो 20,000 सुमार लोक आहा हो असेसमेंट करे आनी हो असेसमेंटाचेर दाखोवया आमकां बाबा हो असेसमेंट आहा तो केन्नाचो आनी आतां ह्या असेसमेंटा प्रमाणे कितले पुलीस वाडोवपा जाय दीस इज माय स्टेटमेंट असेसमेंट हो असेसमेंट जो केला तो 20 years बिफोर आतां लोक जो जाला न्यू असेसमेंट कोरे आनी चोय कितलो लोक जाला आनी कितलो पुलीस वाडोवपा जाय हें काम आमचें न्हू हें काम ह्या अधिकाऱ्यांचें आनी बींग एज अ डॉक्टर प्रमोद सावंत इज अ चीफ मिनिस्टर आनी ऑल्सो होम मिनिस्टर तेगे रेस्पॉन्सिबिलिटी हें सगळें चोवपाचें आनी दुसरें हे ऑफिसर आहाय IPS आहाय हेंचें काम कितें तेंचें आपल्याचें काम बसून थिंगा चलोवपाचें न्हू दुसऱ्यांचेंय चोवपाचें आखे पुलीस ज्युरिडिक्शन चोवपाचें आखें गोंयां चोवपाचें सो इट इज देर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आय एम ए सिंपल मॅन ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मुगे काम न्हू तेंचे दोळ मुखार हाडपाचें तांकां जायना म्हूण म्हाका हें हाडूंक पडा सो हे तुमचे माध्यमांतल्यान हांव तांकां ही मॅसेज पावोवपाक सोदतां हांव कोणाकूय क्रिटिसायज करूंक सोदना इट इज अ फॅक्ट एंड नीड हिंगा वेर्ना पुलीस स्टेशन सो ताका लागून हांवें हो तुमच्या माध्यमांतल्यान आज PI हांवें कळयलां की बींग एज अ सिनियर सिटीजन एंड रेजिडेंट ऑफ वेलसांवाली हांव हें सबमीट केलें तें ताका कॉपी दिली सो तुमकां हांवें काडून सगळ्यांक दिवं तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.